बीजेपी सरकाराक वर्सां जाली अजून रेवेचेर पॉलिसी ड्राफ्ट करूंक जमना। इतलेंच न्ही, रेव काडपाक नवी परमिटाय दिल्ली नात। पोरू रेव काडपाक दिल्ल्या परमिटांचो प्राजूय सोंपला। बाकीच्या परमीट होल्डरांक रेव काडपाचें परमिशन ना। सध्या रेवकाराक रान मेकळें। त्या शिवाय रेव ब्लॅकान चलिल्ल्यान रेटीक पेटला उजो। सर्रास बेकायदेशीर रेव काडप चल्ल्या आनी सरकाराच्या तिजोरेंत दमडी येना। पावसाच्या सिजनात रेव काडपाक बंदी आसता। सप्टेंबर सोंपल्या उपरांत रेव काडपाक आशिल्ली बंदी सोंपली, मात रेव काडप कायदेशीर जाल्लें ना। सरकार रेवेचेर पॉलिसी करतलो आनी ते प्रमाण परमिटां दितले म्हूण मायनिंग खात्याची सुत्रां सांगतात। पूण आज मेरेन तरी मायनिंग खात्यान रेवेच्या पॉलिसीचो ड्राफ्ट सुद्दां केल्लो ना। फाटल्या अधिवेशनात मायन्स मिनिस्टर पर्रीकारान सँड पॉलिसी करता म्हूण सांगले खरे, मात मुख्यमंत्र्यांच्या नित्याचे डेडलायनी भशेन ही एक। सँडच्या संदर्भात एक मात्र प्रयत्न करूनय म्हाका सोल्युशन गेल्या 2.5 वर्सांक सुरवातीचें मेळ्ळें ना, पण ते आतां आमी वर्कआउट करता। ड्युरींग द करंट फायनान्शियल इयर वील डेफिनेटली गिव द सोल्युशन। पण त्याच बरोबर एक गोष्ट लक्षात दवरा, ग्रीड इज व्हेरी डेंजरस आनी अनेक भागांत ग्रीड इतली हाय आसा की सँड काडटा आसतना सायडीच्यो कडा ज्यो आसात त्यो कोसळटा हाची चिंताच करनात। ते हांव सोसून घेवचो ना। ते करीत धर तूं क्रिमिनल केसी घालतना भितर उडयतलो। वन्स वी कम आउट वीथ पॉलिसी, आय वील एन्श्योर दॅट इफ समवन ब्रेक्स इट, आय एम गोइंग टू ब्रेक इट। पॉलिसी करून घेता बेगीतल्या बेगीन। मायन्स खात्यान दिल्ले परमिटांचो प्राज सोंपला आनी परमिटांचे रिन्यूवल केल्ले ना। पॉलिसी नाशिल्ल्या नवी परमिटांय दिवंक ना। पयलीं खात्यान 30 सुवातींचेर 580 परस मायज परमिटां दिल्ली, तातूंतली चडशी एक्सपायर जाल्यात। परमिटाची व्हॅलिडिटी सोंपिल्ल्यान खात्यान परमीट होल्डरांक सँड पासूय दिल्ले ना। मात सरकाराच्या पदरांत दमडी ना तिना वेल्यान ब्लॅकांत रेवेचो प्रेस 1.5 पट मायज। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। नासनोड्यांतली शेतां फाटल्या पावसान काबार जाली। सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हण थळावे शेतकार मागतात। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले इन्स्पेक्शन करून गेले, पण तांचे विशीं शेतकार सातिस्वेत ना। आमदार ग्लेन टिक्लोन शेतकारांच्या लुकसाणीचो विशय शेतकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याकडेन व्हेला। फाटल्या पावसान शेतकारांचे मोठे लुकसाण जाला म्हूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी खंय ही गजाल मानून घेवंक तयार ना। ते पांडुरंग साळगांवकाराचे कंप्लीट शेत गेल्ले, तेका आपल्याक रुपयाचो फायदो ना। ते व्हरून शेत दाखयले जाल्यार तो म्हाका सांगता की आपल्याक दिसता म्हणटा तुमी हांगासर शेतूच रोवंक ना। शेत रोवंक ना म्हणटा ते। हांवें जर म्हटलें शेत रोवंक ना, शेत जर रोवंक ना, तुका म्हटलें बरें आनी एक दाखयता म्हटलें। परत हे सायड पानारी सायडीक दुसरे सायडीक हाडले रस्ते क्रॉस करून। थंय तेणी पळयलें जाल्यार तो म्हाका सांगता थंय उदीक भरला म्हण तुमी रोवंक ना आसतलें म्हणटा। 50-60 हजार भाताचेर घेताले, ते आज तांकां रुपया सुद्दां फायदो जाल्लो ना। म्हाका दिसता खंय तरी शेतकाराचें नाका काय कांयच कळना गोवोरमेंटाक कितें जाल्लां पळय तें। म्हाका दिसता हेचेर खंय तरी दखल घेवपाची आनी फटाशी आमकां मारच्यो न्हू। नासनोड्याच्या तळ्याचें उदक व्हाळांतल्यान वता। व्हाळ चॉकअप जाल्ल्यान तळ्याचें उदक शेतांनी घुसता। मिशिनां आयिल्लीं, तेंच्यांनी मिशिनां आमची लुवोवन मोवन दिलीं, तेंच्यांनी आमचो फूल पेमेंट घेतलेलो आहा। ह्या फुडें सबसिडी आमकां मेळटली काय ना मेळटली ती आमकां कांय अजून सारकी खबर ना। खुबशीं शेतां पिड्यार जालीं, खूब जाणांची शेतां पिड्यार जालीं। आनी दुसरो प्रॉब्लम म्हणजे आमचो आसा हो तळ्या वरसून पानारे पळय तो एक व्हाळ गेला, तो सगळो चकाप जाल्लो आसा, बंद जाल्लो आसा। आनी तें पाणी सगळें तळ्याचें शेतांनी वयता आनी शेतां भरलेलीं आसता। तेका लागून शेतां आनीक पिड्यार जाता ती चड। ते एक प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करचो आनी मेन म्हणजे सबसिडी आमकां दिवची फुडें। शेतकारांचो विशय शेतकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यांकडेन व्हेला म्हूण आमदार सांगता। ऑलमोस्ट अबाउट 35-40 शेतकार येयले म्हणजे जालना ऑफिसान। त्या वखदार इमिजिएटली म्हणजे ऑनरेबल CMाक मनोहर पर्रीकार फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें हें आसा। म्हाका मेळ म्हणलें, ताजे उपरांत हांवें मेट माय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचो विजय सरदेसाय, आनी ताणें सांगलें डोंट वरी, वॉट एवर वील गेट इट डन। पूण हांगा इश्यू कितें जाल्लो, तांच्यांनी इमिजिएटली 2200 फारीक करपाचें ऑन द स्पॉट। पूण आतां इतल्या वर्सां ते फक्त 50% फारीक करतले। सो तांच्यांनी फायल मूव केली। CMान सांगलें डोंट वरी, आमी कितें तें आमी वील रिवर्ट इट टू द बॅक, पयलीं जाली पळय तशें। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। घेवया एक ब्रेक।